तो जावन पण ट्रान्सपोर्टेशन सुरू जावपाक तितलो टायम लागतलो कित्याक अजून प्रोसेस काय सगळ्या जाणांनी अप्लाय केला ऑलरेडी. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन त्यांची एप्लिकेशन्स आसात, ती क्लियर जाली काय ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ द ओर सुरू जातलो. तो 1.44 आसतलो आणि बाकीचो तुमी म्हटल्यार रॉयल्टी पे केलो ना तेजेर कितें डिसिजन जाला ताजेरी ऑलरेडी ऑलरेडी विदाउट रॉयल्टी पेड जो ओवर है उसके ऊपर बाद में क्या जिन्हें मार्क किया विदाउट रॉयल्टी पेड था. बट ही सेड दैट 88 जो माइंस हैं उसमें जो रॉयल्टी जो एक्सट्रैक्टेड ओर है उसको मूव कर सकते हैं. जो रॉयल्टी पेड है उसको तो 100%. बट जो रॉयल्टी नहीं पेड है दे शुड पे द रॉयल्टी एंड देन मूव. या वही पे करून म्हणजे पे करून हय ऑलमोस्ट सगळं म्हणजे इट इज 9.5 बिलियन असो कितें तरी ओवर आसा. ओके मिलियन टन्स आसा. जो रॉयल्टी पेड आसा तांकां पयलीं दितले उरलेले जो रॉयल्टी पेड करून तांकां मेळटलें परमिशन. आणि टू फॉर्म मायनिंग कॉर्पोरेशन आत्ता तरी हे विषय पयलीं हँडल करतात, ताज्या उपरांत वी आर टेकिंग द डिसिजन बिकॉज तांची आनी एक केस जी आसा ही जवळपास 22 फेब्रुवारीक आसा. एटलिस्ट वी आर गोईंग थ्रू डॅट देन ओनली वील टेक द डिसिजन. बट अवर ऑल द प्रिपरेशन्स वी आर रेडी. म्हणजे जरी मायनिंग कॉर्पोरेशन म्हटलें आसत जाल्यार ताच्या खातीर आमी तयारी आमची सगळी दवरलेली आसा. ओके आणि एक बट टील नाव द फायनल डिसिजन जावंक ना, बट तयारी दवरल्या.